मुळाव्या शाळांनी कोंकणी आनी मराठींतल्यानच शिक्षण जावंक जाय अशें मत आदलो केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरोन उक्तायला। तो पणजे पत्रकारांकडेन उलयतालो। देवनागरी आनी रोमी लिपींतल्यान साहित्य पुरस्कार दिवपाच्या कला अकादेमीच्या निर्णयाक विरोध करचो न्हय। एक वर्स देवनागरी आनी दुसरें वर्स रोमीक अशे तरेन हो पुरस्कार दिवं येता असो उपाय एदुआर्दान सुचयला। सरकारान शिक्षण माध्यमाचो प्रस्न सोडोवंक सल्लागार समिती नेमल्या। एदुआर्द म्हणटा प्राथमीक आनी पूर्व प्राथमीक शाळांनी कोंकणी आनी मराठींतल्यानच शिक्षण जावंक जाय। That medium of instruction at pre-primary as well as primary should be either Konkani or Marathi. Konkani official language, माझा म्हूण सगळ्याची भाषा, आणि मराठी long tradition of centuries, आयची आनी कालची खबर न्ही, of centuries as literary language of the people of Goa, आणि पयली आशिल्ली, now of a large section of the people of Goa. फाटली 10 वर्सां कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार देवनागरी लिपींतल्या साहित्याक मेळ्ळा। एदुआर्द म्हणटा देवनागरी आनी रोमी साहित्याकय पुरस्कार दिवंक हरकत आसची न्ही। It is very correct. Why for last 10 years you are not giving Simi Romi wala a single award? आणि पुढे म्हाका मेळ्ळे आसा पळय, all this I am talking is after discussing with the experts. ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। पेडणेच्या बस स्टँडाची बुन्याद घालपाक निमणे दसऱ्याचो मुहूर्तवेळो। पेडण्यात नवो बस स्टँड जाय म्हूण फाटलीं कितलींशींच वर्सां पेडणेकार मागताले। सुमार 21.5 कोटी मोडून 8,000 चौखण मिटर जाग्यार हो बस स्टँड बांदतात। पेडणेचो आमदार आनी सभापती राजेंद्र आल्लेकारान पेडण्या पत्रकारांक बस स्टँडाचो प्लान सांगलो। दसऱ्याक 13 तारखेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हातान बस स्टँडाचो बुन्यादी फातर बसयतले। फाटले अनेक वर्सां पेडण्याचो बस स्टँड हाजेर आमचो भरपूर गजर जायत आसा। ते फुडें जायना, गजरच चालू आसलो। आता प्रत्यक्षान पेडण्याच्या बस स्टँडाचें काम हे मूर्त स्वरुपान दिसूंक लागतालें। पेडण्याचो बस स्टँडाचे ताची पायाभरणी ह्या 13 ऑक्टोबराक म्हणजे दसऱ्याच्या दिसा दनपारां 4 वरांचेर करप अशें ठरयल्लें आसा। म्हणजे जवळ जवळ 21.5 कोटी रुपयांचो हो प्रोजेक्ट आसा। 13 ऑक्टोबराक सांजचे 4 वरांचेर करपाचें आसा। ताका माननीय मुख्यमंत्री तांच्या हस्ते हाजी आमी पायाभरणी करतले। आमच्या हांगासरले आमचे कुशीचेच आमदार आसा माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ते हाका हजर रावतले। आमचे वाहतूक मंत्री माननीय सुदीन ढवळीकर ते हजर आसतले। मान्य आमचे हांगासरले स्थानीक अधिकारी आसात, आमचे दीपक कळंगूटकर आसतले, नगराध्यक्ष आमचे हांगासरले आसतले। गोयच्या 5,000 भुरग्यांक कोचिंग दिवपाची मोख गोय फुटबॉल उदरगत मंडळान दवरल्या। GFDC साऊथ आफ्रिकेच्या फुटबॉल संघटने कडेन कोचिंगा खातीर रोखडीच कबलात करपाचें आसा। कबलात जाल्या उपरांत थंयचे अणभवी कोच गोंयांत येवन गोयच्या प्रशिक्षकांक आनी खेळगड्यांक मार्गदर्शन करतले। GFDC सध्या 2,000 भुरग्यांक प्रशिक्षण दिता। केपेच्या नवयुग विकास मंचान दवरिल्ले ज्येष्ठ खेळगड्यांचे फुटबॉल सर्तींत मुखेल सोयरे GFDCचे अध्यक्ष डॉ. रुफिनो मोंतेरोन मोख स्पष्ट केली। Seek the cooperation of all you senior players. Some of you have played at the highest level. Some of you have played at quite a good level. Please come forward and help us, because we need people like you who have your heart in the foot game to come forward and to coach our youngsters. If you all are interested in a coaching career, right now we have about 50 coaches under us, and we want still more, because we want to touch the number of trainees at 5,000. We want 5,000 boys and girls to be training all over Goa, so that we have a very big base of football players in Goa. We are going to sign a treaty within another 2 to 3 months with South Africa. The South African Football Association is going to be sending their technical directors and their coaches to train our youngsters, because unless we have some foreign agency training our youngsters will not come up. केपेच्यान आमचो रिपोर्टर मयूर नायक। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.